आमकां ते कायम नंबर 1 दवरूंक जाय। आमकां ज्या ज्या वेळार संधी येता त्या संधीचो पुरेपूर फायदो करूंक जाय। आमकां लुसोफोनिया गेम्स घेवपाची संधी मेळ्ळी, आमी केवळ गेम्स घेवन रावूंक ना, आमी ग्राउंड बरे डेव्हलप केले, आमी बरे स्टेडियम बांदले, जेतूनसून इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो सुदारलो। आमकां डिफेन्स एक्सपो घेवपाक संद मेळ्ळी, आमचो मनोहर भाई रक्षा मंत्री जालो। विरोध करणारे असले पण डिफेन्स एक्सपोच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या राज्याचे नाव जागतिक पातळीचेर व्हेले। डिफेन्स एक्सपो लागून थंय काही पुलां जाली, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालो। 2000 सालांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतकच 2005 पर्यंत जोपर्यंत तो जमीर येवन ताका मर्सनरी कसो केंद्रान धाडलेलो हांगा म्हणजे सरकार उडोवपाक आयलो ना, तोपर्यंत स्टेबल गव्हर्नमेंट भारतीय जनता पक्षान दिले। पयल्या खेपा जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना काही लोकांक अशें दिसलें की हो भुरगो मुख्यमंत्री जाता बरें आसा, आमची एकदां कितें अरेंजमेंट जालें की हाका काडून सायडीक उडोवपाचो, ताजें प्लॅनिंगूय सुरू जायना फुडें हांवें डिजोल्व करून उडयलें सगळें। केन्ना अपेक्षाच करूनासलें। ज्यांचे आयुश्यभर काम करून केस सुद्दां पिके जाले अशे लोक सुद्दां हादरलेले म्हाका याद जाता त्या दिसा हांवें असेंब्ली डिजोल्व केली। 1000 कोटीची कामां, जवळजवळ 650-700 भुरगे गव्हर्नमेंट जॉबाक म्हाज्या पयलीं ह्या मतदारसंघात अशी परिस्थिती आसली की आमचो शेखर बाब केन्ना तरी सांगता ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक, आमच्या दोस्तांक, आमच्या फ्रेंडांक, आमच्या ज्युनियरांक, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक एप्लिकेशन कशें करप हें सुद्दां खबरय नासलें, विसरून गेल्ले अशें म्हणटा। आता तुम्ही जर रेकॉर्ड काढून पळयले, रिपोर्ट काढून पळयले तर ह्या मतदारसंघांतसून सगळे लोक खंयच्याय हेचेर जर एड येयली, खंयच्याय डिपार्टमेंटान येयली जाल्यार अप्लाय करपाक शिकला। आमकांय गेले कित्येक वर्सां हे नोकऱ्यो नासल्या कारणान खूब दुखलेले, म्हाकाय दुखताले। अजून आमच्या मतदारसंघात 4-4.5 यूथ बेकार आहा, दुःख दिसता। हेचे कारण आमी न्ही, आमी ही भरपाई करून काडपाक प्रयत्न केला। तिसरी गोष्ट, आयज हांगा संख्या बसल्या, म्हाका दिसता गेल्या 4.5 वर्साच्या काळान आमचे ऑफिस सेटअप केल्या नंतर माझ्या ऑफिसान असलेले सगळे ऑफिसान काम करपी भुरगे इमानदारीन काम करतात। एक